प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत नावेले इंडोर स्टेडियम आवेल्या मायग्रंट कामगार रिलीफ कॅम्पांत नजर दवरूंक पुलीस सेक्युरिटी स्टाफ घालो। थंय कॅम्पांत कामगारांक सोरो मेळटालो। शेजारच्या भाटांनी चोरयो जातात म्हूण शेजारच्या लोकवस्तींतल्यान कागाळी येताल्यो। आयजीपीन उपरांत वचून परिस्थिती पळयली। आतां थंय पुलीस घाल्यात। आमकां एकदम खोस भोगता सांगपा म्हणल्यार की आज सांजचे आयजीपी ह्या स्टेडियमाचेर विजीट करून गेला आनी एडिशनल पुलीस फोर्स घातिल्लो आसा, प्लस रेजिस्टरूय मेंटेन करपा लायला, कोण येता कोण वयता तेजे सगळे डिटेल्स घेवपाक। मेन म्हणजे हे जे हायलायट करपाक प्रुडंट मिडियान जो सपोर्ट केला आनी त्या खातीर इतलें एक्शन जालें फास्ट। आमी प्रुडंट मिडिया आभारी आहा। क्वार्टर दिया, कौन सा क्वार्टर? रियल रियल का हाफ क्वार्टर? हाफ क्वार्टर लिया। हाँ, उन्हें आधा महीना तो आधा वो और वो किधर रहता है? वो उधर नहीं रहता है, स्टेडियम में नहीं रहता है, वो दूसरा वो मार्केट से है, रेलवे स्टेशन। अच्छा, तो दारू सब दुकान बंद है, तो तुम लोगों को कहाँ से मिलता है? हमारा उन्हें है ना। हाँ, हमारे पास हमारी करना ना। हाँ, उन्हें दे नहीं दे के यार माल को पूछो तुम्हें के यार। हाँ के यार माल को आमकां एकूच कन्सर्न आसा, आमकां सरकारा लागीं कॉपरेट करपाचें 100% आसा। एक मेन कन्सर्न म्हळ्यार कितें, एक जेन्ना मनीस भायर वयता तो खंय भोंवून येता, एक सपोज ताका खंयच्यान कॉन्ट्रॅक्ट जालें हें वायरस, तो येतलो आनी 200 लोकांक दितलो। सेकेंडली आतां ते भायर वयता कितें जालो सोरो पिवपाक। आतां तुमी म्हणटा की सगळीं गादयो बी सगळीं बंद आसा म्हूण, पूण हें आमकां मेळटा। सो हें जे इनिशिएटिव्स घेतले आतां पुलीस डिप्लॉय करपाक, ताका आमी वेलकम करता। आनी मिडिया आनीक प्रेसाकूय बी जे हो इश्यू हायलायट केला तांकांय बी आमी देव बरें कर म्हणटा।